soglia munsyano dewa kayon kura ulasani sorves porak wakarnat soglia munsyano dewa kayon kura sorves porak chis dewa kura anandantachi bukti kura sot kita kaun bitur sora sunto sadia dewa muka haleluya 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो आयज नोवेनाचो चवथो दीस आनी आयचो विशय एक खरो क्रिस्तांव आपल्या भितर जियेतल्या देवाच्या आत्म्याचे सुचोवणेन त्याच देवाच्या उतरां प्रमाणे एकचारान जियेता. देवान आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मो दिल्लो आसा आनी होच आत्मो जेजूक परगटूंक ताका गवाय दिवंक आमकां उलो करता. पूण ह्या आत्म्याचें आमी आसणें भोगलां काय? जेजून आपलो भौशीक वावर सुरू करचे पयलीं ताचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ताच्याच बळान आदारान ताणें आख्ख्या संवसाराक परगट केलें. शिसाचेर पवित्र आत्मो देंवलो, शीस भियेनासतना जेजूक परगटूंक भोवले. आमचे भितर जो आत्मो आसा ताचें आमी आसणें भोगुया आनी ताचेच घोटायेन आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान सगले सुवातेर जेजूक आमी गवाय दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी जायते पावटी जेजूक आमच्या जिवितान परगटूंक देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी चलूंक आमी फाटीं उरल्या. जेन्ना आमकां बरें करपाक संद्यो मेळ्ळ्यात थोडे पावटी आमी बरें करूंक ना, जेजूक आमी गवाय दिवंक ना, जेजूचो मोग आमी शिपडावंक ना. ह्या सगल्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे बसोत बागयो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर,
प्रार्थुया आयज पवित्र सभा भागियोंत एंड्रू यूंक लाक आनी ताच्या सांगात्याचो उगडास करता. आपल्या जिवितान जेजूक परगटूंक भोंवतना तांकां मरण फावो जालें, मार्तीरपण फावो जालें. भियेन आसतना ताणें जेजूक परगटलो. तांची आमी देख घेवन आमच्या जिवितान आमी जेजूक परगटूंक वावरुया. मिसान आमी केरीत भाशेन मागता एमिलियाना पेगादो आनी सांताना दुर्जारियो हांचे आत्मे खातीर, तशेंच देवाक आर्गां दिवन भागियोंत आंद्रेच्या मानाक मीस भेटयता सगलो जुवारीचो लोक, तशेंच भागियोंत आंतोनीच्या मानाक मीस भेटयता सावियाना अलेक्सिना लॉपिस पेरेरा घरांत तांच्या समजिकाय आसूंक एकामेकाक समजून घेवंक तांचे पासत मागुया. आमची खासगी मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभशाक. कोतकोतीक ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी हुर्मेंग उत्कोर. आनी भागियोंत आंद्रे भाशेन भियेन आसतना तुका परगटूंक तूच आमकां कृपा आनी घोठाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दियो तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान, जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या आसना. आमेन. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयण्यांनो, कुडीच्या वोंडवण्या पोरमोणे चलतात ती देवाक मानूंक नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वोंडवण्या पोरमोणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सोवें जियेता, तुमचे कुडीचे मोडें लेगून जालें जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यांत. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सोवें जियेतल्या आत्म्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाश्यो कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भावां भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमोणे आमी जियोवचें न्हय. जियोवचें म्हूण आमकां मासा रोगता तांय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोणे जेश्यात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोरण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवीं आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां नव्यान भिरांतेन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आबा मुणगे बापा असो उलो मारूंक
तांक दिता आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजीं जाता होय दायजीं देवाचीं आनी दायजीं भाव भयण क्रिस्ताचीं ताचे बरोबर मोहिमेवून जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो आसा बाप तुजें उतर मोचे रुचीक गॉड गॉड मोव सगलीं परतून म्हणुया तुजें उतर मोचे रुचीक गॉड गॉड मोव सगलीं दोन ग्रेस्काय मेळ्ळोले पोरी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां तुजे निवाडे म्हजो संतोश तुजे कायदे म्हाका बूद दितात साबाब तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंनूच शिकयलेली समूर्त तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक साबाब तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव तुजी कुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज तीच म्हज्या काळजाचो संतोश तुज्या आज्ञांक आशेवन आशेवन खोर्शेता म्हजें हड्डें तोंड जाता उक्तें साबाब तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव उद्गार मोची मेंढरां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां ओडकोतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या एकदा धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूची येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें जेजून ताका जाप दिली पयली आज्ञा ही आयक इस्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलो सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बोडान मोग करचो ही पयली आज्ञा
पूण दुसरी आसा एक ती तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोडान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान परतीपाट केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राजा थावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. एक खरो क्रिस्तांव पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन देवाच्या उतरा प्रमाणे एकचारान जियेता. आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळलो आसा आनी उपरांत बुरतेन क्रिजमांत. आनी पवित्र पुस्तकांत नदर मारल्यार ह्या पवित्र आत्म्यांक जायती तरेची नांवां आसात. ताका पॅरेक्लेट म्हणलेलो आसा, अ कम्फर्टर, जो धीर दिता, स्वताचो आत्मो, स्पिरीट ऑफ ट्रूथ, स्पिरीट ऑफ एडॉप्शन, आनी जायत्यो पवित्र आत्म्याच्यो कुणां आमकां मेळटात. पयलें आसा उदक. बावतिस्मान आमकां आमचेर उदक घालून आमकां नवें जिवीत दिलां. दुसरी आसा तेल. तेल क्रिजमांत आमकां घोटाय दिल्ली आसा. उजो, फायर, जेन्ना शिसाचेर ह्यो उज्याच्यो जिब्यो देंवल्यो ते आख्खेच बदलले. ट्रान्सफॉर्मींग एनर्जी पवित्र आत्मा बदलता. मागीर आमकां जेजूचेर पारव्याच्या रुपान हो पवित्र आत्मो देंवलो. जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जालो, शिसांक दिश्टी पडून ताणें म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. तांचेर स्वास सोडलो, ब्रेथ. आदले करारांत आमकां मेळटा क्लाउड्स एंड लायट, कुपां. जेन्ना मोइजेस मागणें करतालो इन द टेंट ऑफ मिटींग ऑफ द टेंट, आमी म्हणटा देवा लागीं उलयतालो, ताजेर एक खूब कशें देंवतालें. जेन्ना जेजूचें रुपांतर जालें, थंयसर एक खूब आसलोलें. आंकवार बारेचेर एक शेडो कसो आयलो जेन्ना बडो गाब्रियल तिका मेळूंक आयलो. आनी भाशेन पवित्र आत्मो वेगवेगळ्या रुपान आमकां मेळ्ळलो आसा. आमकां पवित्र आत्मो आसा, पूण हे पवित्र आत्म्याचे आसणे आमी भोगतावंक जाय. आनी जेन्ना जो मनीस पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान बघून पवित्र आत्म्याचो वावर करता, त्या मनशाक कितें मेळटा काय, पवित्र आत्मो कितें करता काय. पयले सुवातेर होली स्पिरीट टिचीज एंड रिमाइंड्स. जेजू म्हणटालो, स्वताचो आत्मो येतलो, तो तुमकां सगळें शिकयतलो. जें कितें हांवें सांगून दवरलां ताचो उगडास करतलो. इट टिचीज एंड रिमाइंड्स. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. मागीर पावल म्हणटा कोरिंथकारांत, तुमची कूड पवित्र आत्म्याचें देव मंदीर, तें नितळ निर्मळ सांबाळात. तिसरें म्हणल्यार पवित्र आत्मा आमचेर एक शिक्को मारता. इट्स अ सील. शिक्को मारून म्हणटा, तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी तुमचें जिवीत जियात. चवथे सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां देणी दिता, आमकां फळां दिता. जिवितान बऱ्यो करण्यो करून जेजूक गोवाय दिवंक. आयच्या पयल्या वाचपांत पवित्र आत्मो आमकां सासणीक जिवीत दिता. आनी हे भाशेन जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान चलता,
आमकां जाय ती देणी फावो जातात. मोगाळ बाबडीनो, एका पुस्तकार हांवें एक ल्हानशी घोडणी वाचलोली, ती तुमचे मुखार दवरता. कांय वर्सां फाटीं जेन्ना ऑपरेशन आनी सप्रेशन पिरियड चलतालो, काळ चलतालो, पाकिस्तानी लोकूय बांगलादेशाक जायते त्रास करतालो. तेन्ना ईस्ट बेंगॉल आनी वेस्ट बेंगॉल म्हण आसलेले, आनी खंय जायतो लोक बांगलादेशी लोक आमच्या बेंगालांत, आतां वेस्ट बेंगॉल हांगासर ते रेफ्युजीज कशे आयलोले खंय, आनी जायत्यो माद्री भयणां तांचो परामर्श करतालीं, तांकां तांच्या भुरग्यांक शिकयतालीं, तांकां जेवण दितालीं. आनी थंयसर खंय एक मनीस आसलेलो जो कोणा लागीं उलयनासलो, पूण जें कितें ह्यो माद्री करतात तें सगळें शिताबेन पळयतालो. आनी एका दिसाक हो मनीस एके माद्रीक भेट्टा आनी सांगता, तुमी जायतो हांगासर बरो वावर करतात, भुरग्यां सोवें, वाडलेल्या सोवें, पूण हांवें तुमकां केन्नाच एक बरें उतर दिवंक ना, एक स्मायल तोंडार हांसो पर्यंत दिवंक ना. तुमकां हो वावर करूंक कोण उत्तेजन दिता? आनी तेन्ना ही माद्री म्हणूंक लागली, आमच्या जेजून सांगलां, जे भाशेन आमी देवाचो मोग करता तेच भाशेन आमच्या पेल्याचो मोग करूंक. आनी खंय मनीस मुखार विचारता, ही शिकवण तुमकां खंयसर मेळटा? आनी ती म्हणटा पवित्र पुस्तकार. आनी तेन्ना खंय तो मनीस तिका पवित्र पुस्तक मागता. पूण ही माद्री म्हणटा, हांगासर दुसऱ्या धर्माचो लोक आसा, पवित्र पुस्तक दिवंक जावचें ना. आनी तेन्ना खंय मनीस मुखार म्हणटा, म्हाका तुजो पवित्र पुस्तक दी, तुजें पवित्र पुस्तक दी. आनी तेन्ना खंय ही माद्री आपलें पवित्र पुस्तक ह्या मनशाक दिता. आनी खंय थोडे दीस पवित्र पुस्तक वाचले उपरांत खंय हो मनीस हे माद्रीक परतून भेट्टा आनी ताका म्हणटा, पवित्र पुस्तकान म्हजें जिवीत बदल्लें. आनी कित्याक गाय? जेन्ना हांव म्हज्या देसान आसलो, हे लोकांनी म्हजे घोरकांनीक जिवेशी मारली, म्हज्या भुरग्यांक जिवेशी मारली, म्हजें काळीज दारूण जालें. पूण पवित्र पुस्तकांत जेजू सांगता, तुमच्या दुस्मानाक तुमी भोगसात, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. म्हजें काळीज जें दारूण आसलेलें तें मोवाळ्ळें. देवाच्या उतरान म्हजें जिवीत बदल्लें. आनी हाकाच लागून हांव म्हज्या दुस्मानाक भोगसूंक तयार जालो. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमचे भितर देवाचो आत्मो आमी चलता आनी आमी चलयता, कितें करता गाय? आयचें पयलें वाचप कांय बरी आमकां स्पश्टपणी सांगता, मनशाच्या वंदावण्या प्रमाणें तुमचें जिवीत जीव नाकात, पूण देवाच्या आत्म्या प्रमाणें जिवीत जियेतात. जाचे लागीं आत्मो ना ताचे लागीं क्रिस्त ना. पूण जाचे लागीं आत्मो आसा ताका तो सगळ्या ताळ्यांचेर जैत व्हरूंक आदार दिता. आनी तो मुखार म्हणटा, देवाचो आत्मो आमचेर भितर रावता. जे भाशेन आमी घरांत रावता तेच भाशेन आत्मो आमचे भितर रावता. आनी होच आत्मो आमकां जिवितान बरें करूंक आदार दिता. मोगाळ बाबडीनो, मागीर पावल मुखार म्हणटा, जी कोण कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे जियेतात ती मरतलीं, पूण जी कोण आत्म्यान चलतात ती जिवी आसतली. आनी कारण कित्याक? कारण देवान जेजूक पुनर्जीवन केलो, देवान पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. आनी तो मुखार म्हणटा, जी कोण आत्म्यान चलतात ती देवाची भुरगीं, आनी तांकां संदी मेळटा बापाक आब्बा बाप्पा म्हणोक. जेन्ना आमी आमचे बाप्पा हें मागणें म्हणटा, आमी म्हणटा, आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, आमकां देवान संदी दिल्या आपणाक बाप म्हणोक. आमी सगळीं ताची दायजी, ताच्या जिवंतपणान वांटो आमी घेता. मोगाळ बाबडीनो, न्हय कुडीच पूण आत्म्यान आमी चलुया. जायते फावटी आमी कुडीची पातकां आदारता आमच्या उतरान, आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी. मागीर पावल म्हणटा, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें देव मंदीर. तें आमच्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी नितळ निर्मळ सांबाळुया. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां हो भांगाराचो कायदो दिता. जेन्ना जेजून सादुकीक ओगे गेले, फारिजेव धर्मशास्त्री एक जाले, जेजू कोसाक लावंक सोदताले. आनी ताका प्रश्न करतात, खंयचो व्हडलो कायदो?
आनी जेजू तांचे मुखार ह्यो 3 वस्तू दवरता. पयली तो म्हणटा आमचो देव एकलोच एकलो. वी आर मोनोथेइस्ट. आमकां एकूच देव आसा. आमच्यान झाडांक, आमच्यान जनावरांक, आमच्या गिरेस्तकायेक नमस्कार करूंक जायना. आमचो धर्माचो पयलो आज्ञा आमी म्हणटा एकल्याच सर्वेस्वराक पोरनिपाड करून नमस्कार करचो आनी सगल्या काळजान ताचो मोग करचो. एकलोच देव. दुसरें तो म्हणटा सगल्या काळजान, सगल्या मोनान आनी सगल्या बळान ताचो आमी मोग करूंक जाय. आनी मोग करप म्हळ्यार कितें काय? जेन्ना आमी काजाराच्यो बासावणी घेता, आमी एकामेकाक उतर दिता, एकामेकाचो मोग करतली मरो पर्यान आमी देवाकूय उतर दिता. कमिटमेंट जें उतर आमी दिता तें मोऱ्या पर्यान सांबाळूंक जाय. विस्वास आसूंक जाय. आमी देवा लागीं उलोवंक जाय. ताजे लागीं आमी शेअर करूंक जाय. कारण आमी ताचो मोग करता आनी तो आमचो मोग करता. आनी तिसरें जेजू म्हणटा जे भाशेन तुमी देवाचो मोग करतात तेच भाशेन तुमी पेल्याचो मोग करात. जिवितान नदर मारल्यार जायते फावटी आमी फकत देवाचोच मोग करता पूण पेल्याक भायरायता. वो उरफाटें जाता आमी पेल्याक बरें करता पूण देवाक आमच्या जिवितान कांयच आमी स्वाद दिवना. मोगाळ बाबडीनो, हातून कसलोच फायदो ना. देवाच्याच मोगाच्या आदारान आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय. पूण थोडे फावटी दिसून येता आमी पेल्याक भायरायता, ताचें नांव पिड्यार करता, ताचें नांव उबयता, आमी तांकां आदार दिना. मादर तेरेसा म्हणटाली ट्रू लव कॉजीस पेन. खरो मोग दूख दिता. जेजू आमचो मोग करता म्हूण ताणें कुर्सार आपलो प्राण दिलो. जेन्ना एक आवय भुरग्याक जल्म दिता जाय ती दूख सोंसता पूण उपरांत कुशाल जाता. मोगाळ बाबडीनो, मोग लव डिमांड्स सॅक्रिफायस. मोग आमकां त्याग करूंक उलो करता. हे आयच्या नव्यान आमकां म्हणलां पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन देवाच्या उतरा प्रमाण जिवीत जिवया. आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो आसा. तो जिवितान अनुभवुया. ताचे आसणे आमी बगुया आनी ताच्याच आदारान आमी पयले सुवातेर जेजूक सगले सुवातेर आमी परगटूंक भोवुया. शीस जेन्ना भियोन आसले ते कुडान भितर आसले, भिरांत आसलोली. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा देंवता तांकां वेगळेच मनीस करतात. ट्रान्सफॉर्मींग एनर्जी तांकां दितात आनी सगळे सुवातेर वचून जेजूक ते परगट करतात. आमी परगटुया. दुसरे सुवातेर एकामेकाचो मोग करुया. मोग म्हणटा तो न्हय फकत उतरांचो पूण मोग करण्यांनी दाखल करुया. ल्हान ल्हान वस्तू करून जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवया. जोवाच्या शिव वर्तमानांत जॉन 13:35 आमकां ही वळ मेळटा. बाय युअर लव दे वील कम टू नो दॅट यू आर माय डिसायपल्स. तुमच्या मोगा वरवीं तांकां गमतलें की तुमी म्हजे शीस. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचे आमी खरे शीस जावया. न्हय बेश्टे वयल्या वयर, न्हय आळसायेन, न्हय शेळमळायेन भोंवलोले पूण कोडेगांत उमेदीन जेजूचो वावर करतले, जेजूक परगडटले आमी जावूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. Mogal Bapa, doyal nodri
मोशा बाबा बडिनो मोशयान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाडायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजें कृपेचें बोळ दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बहारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमताव. जिवे बावार्थान ताचें पुनर्शिवनपण परगट्टाव. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जुय जुय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जुय. उसर्गी तुका जुय जुय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक करारचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Jezu melo, Jezu dziewon zala, Jezu nowian etolo. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडोवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची करून रागो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो
बूक करून हे आमचे व्हडले गोंयचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या गवडी बापा, सगळ्यांक गवड्या आनी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पवित्र आत्म्यान चलतेली आनी सगळ्या काळजान तुजो मोग कोत्तेली आनी आमचो कोत्ता तसो पेल्याची करतेली आनी हे तरेन आमी करी तुजी भुरगीं जातेली ही पोरसां आमकां कोर. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची, बो करून आमच्या मेल्ल्या गोरच्यांची, हे गांवच्या मेल्ल्यांची. आनी किरीत भाशेन आयज आमी मागता एमिलियाना पेगादो आनी सांतानांदो रुजारियो हांची तूं काकूट कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोर पडूंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची खरीत भाशेन भावार्थान विस्वासान ही भेट तुका समोरमूंक ह्या वेळार हांगा हाजीर जाल्ल्यांची, ही फिरगोजेंतल्या ह्या सगळ्या दुसऱ्या भाव भयणाची, आख्खे मनशाकुळाची, बो करून कश्टवतेल्या सोंसतेल्या पिडेंत आसलेल्या मनशाकुळाची तूं दया कोर. मनशाकुळाच्या आनी आमच्या सगळ्या गोरसांक तूं पाव. आनी बापा जुवारी वाड्यांतल्या सगळ्या भाव भयणाच्या नांवान आमी तुका आर्गां दिता आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आनी सावियाना आलेशिना लॉपिस पेरेरा हेच्या गोरसांक तूं पाव. ती आवडटा तें तिका फावो कोर. आनी बापा आपलो वाडदीस समारंभतेल्या फेबल फ्लोरा विना हांकां तुज्या शुभाम आशिर्वादान भर आनी बरी भलायकी लिली लॉरेन्साक तूं दी आनी आमकांय तुज्या शुभाम आशिर्वादान भरून बरे भलायकेन सांबाळ आनी तुज्या मोगान वाडय. आंखवार मारे देवा जेजूचे माई सांगाता बाग्योन जुजे तिचो पोती बाग्योन दवरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान तें सगळें भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगाता तुजी मोहिमा गाबूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणी आमी म्हणटाना आमकां सगल्यांक जेजूक भियेनासतना आमच्या जिवितान परगटूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी घोटाय मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परवशन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुम तुज्या आदोर मृताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्या एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. चेलेच्या चेडाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाची विंगीतली आनी आमच्या भावा भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. आनी आमी बागयोन आंद्रेची देख घेवन सदांच तुका परगटूंक, तुका गवाय दिवंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. तुमकां सगल्यांक तुमी बरे भशेन मांडावळ पाडली देखून तुमच्या फुडाऱ्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. कुमणी हांव घेतना तुमच्या दावे हातार घेवचो, थंयसर कुशीन वेचें मास देवून तुमी कुमणी हांव शेवचो आनी हे वाटेन आमी भायर सरतले. हांव Agniotandriam